परिस्थिती कितली भयानक जाल्या ते पळय. आमी तारी कडेन उबे आसा आनी हो जो हायवे आसा NH66 त्या हायवेच्या सकयल फ्लायओव्हराच्या सकयल आमी उबे आसा. हांगा पळया परिस्थिती. हांगा हो 63 स्ट्रीट लायट पॅनल 2 म्हणून आसा, म्हणजे वयर जी स्ट्रीट लायटी आसा तांचो हो पॅनल. आनी हांगा मिटर बॉक्सीस आसा. म्हाका दिसता ह्यो मिटर बॉक्सीस इज कनेक्टेड टू सिग्नल आनी ऑल्सो मिटर हाचे सॉरी ते वयर ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ते. आनी हो तांचो पॅनल. हांगा परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती. हांगा पावस पडून पडून हे कळमेला आनी ते अशे हायटीर हे आनी हे अशे हायटीर आसा की जो चलता तो मनीस आसा ताचो कोणाचोय थंय हात लागूंक शकता. एक्चुली हाजेर केस रजिस्टर जावंक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. दीस इज एंडेंजरींग ह्युमन लायफ आनी एंडेंजरींग ह्युमन लायफ एंड प्रॉपर्टी हो एक व्हडलो गुन्हा. आनी म्हाका दिसता की इलेक्ट्रिसिटीन जर 8 दिसां भितर हाचेर जर एक्शन घेवना जाल्यार हांव स्वता वचून पुलीस स्टेशनार इलेक्ट्रिसिटीच्या अगेन्स्ट हाचेर एंडेंजरींग ह्युमन लायफ म्हणून केस रजिस्टर करतलो अगेन्स्ट म्हणून जर आयकता खंयच्यान किंवा कोण ताका सांगचें की जर 8 दिसां भितर हे जर रिपेर करिना आनी हाजो जागो बदलूंक ना आनी लोकांचो हात लागता ताज्या पेक्षा वयर ते लावंक जाय. कित्याक हांगा पावसाचें उदक पडटा, हाची परिस्थिती फूल कळमेला हे आनी ताजी बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा. हरशीं तुमी घरान कोणें अशें करात. हांव पयर सुद्दां आमी मार्केटान गेल्ले, थंय सगळे रिपोर्टर आशिल्ले. थंय आमी पळयलें की बॉक्सां जीं आसा मिटर बॉक्सीस ते म्हणटा ते सेफ जाय, आमकां सेफ जाय. तेन्ना मिटर बॉक्सी आसा ती पावसान दवरूं नाका आनी जो कोण पावसान समज मिटर बॉक्स तुमकां फायन आसता कित्याक इट इज एंडेंजरींग ह्युमन लायफ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल. जाल्यार हे तुमकां लागना. गव्हर्मेंटाक असले रुल्स रेग्युलेशन्स लॉ कांयच लागना. हे अशें तुमी डायरेक्ट लोकांचे हात तेकता थंय मिटर लायता. म्हाका कळत ना कोणें आतां हें लक्ष कोणें दिवचें. लोकांनी दिवचें. मागीर इतले इंजिनियर आसा तांकां घरा बसया तर. ते इंजिनियर हांगा येतना वतना पळयना आपल्या दोळ्यान हांगा कितें चल्लां तें. हो पॅनल पळय कशा प्रकारे लायला तो. अरे ताका सेफली प्लेस करा मरे ते. म्हणून हांव मागता एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन पावर हाजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या की ताणें त्वरीत हें करचें. आनी हांवूय टॅक करपी इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराक पडलो आनी लोक हांगासर बाय चान्स कोण उबो रावलो हांगासर म्हाका तर करंट जर आसा जाल्यार हांगा म्हाजे खातीर हांगा रावलो म्हाका कांयच खबर ना. रातचो पावस येयलो म्हाका हांगा रावंक शकता न्हू. तेन्ना भर जावंक शकता म्हाका दिसता. कित्याक ही परिस्थिती पळयात तुमी. ही परिस्थिती पळयात. म्हापशा आनी आमच्या बसच्या मजा आहे आमी तुमच्या पोंदार आनी हेतून पावसाचें कळटाय शिकला कोण बाबा आमचो तर न्हू जबाबदार कोण मेळ्ळो जाल्यार सोडटलो कोण ताका. पळयात मातशी परिस्थिती पळयात ही. डिपार्टमेंटा कडेन मागता ताका जा बेगीनच्या बेगीन पळयात तुमचें सारकें करून घ्या आनी हांगा दवरूं नाका. कित्याक हांगा मातशें सारकें बदलचो. आतां पळय आमच्या जितेश कामतीन उरिल्लो आसा. आपल्या पावस पडलो की आपल्या कोण ते भितर म्हाका दिसता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक लागता. लायटीचें कनेक्शन आसा तें पळय पळयात हांव डिपार्टमेंटा कडेन आनी कोण तो आमचो वीज मंत्री कोण आहा पळय तेणी लक्ष घालपाचो आनी कोण हांगासरलो कावन्सिलर आहा पळय तेणी लक्ष घालपाचो आनी काम करून घेवपाचें. आतां आमच्या जितेश भाई उलयल्ले आसा. तिथे सांग सोदता ताका बेगीन बेगीन करता.